सोदपोतेदार बापा स्वर्गार आत्मेच्या रोसणारा आणि जेजू क्रिस्ता आताच्या एकल्यास पुताक आमच्या सुम्या तो पवित्र आत्म्या अरवीं गर्भेक सांबावलो आख्वार मारे तांय सोलमलो पोसला ताका तांणी कोस सोसले ताका कुर्सा सोडलो तो मेलो आनी ताका आणखी पिलो तो मेल्ल्या मध्ये देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गार सोडलो सोदपोतेदार रेवा बापाच्या जाग बसला तुयता जिवेन मेळची मसबी करूंक येतलो सोत मानता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सुबेक भक्ताचो एकतार पातकाचे बक्षणे कुडीचे जिवणपण सासनाचे जिवीत आमेन. आमच्या उपासूनच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझे रायसान कायो तुजी कशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो एक रायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे इस्कोल्या मुक्षितांव तशें आमची पातकां मुगोस आनी आमकां दांडे पळयव नाका वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बरले सगळे स्पो तुझे ताय आसा अस्तरामध्ये तूं सदव आनी सदव तुजो पोचेस मायन मरे देवशे माये आमा प्यागाची नदी कर आतां आमच्या मनाच्या वेळार मेन. नमान बरे कृपेन बरले सगळे स्पो तुझे ताय आसा अस्तरामध्ये तूं सदव आनी सदव तुजो पोचेस मायन मरे देवशे माये आमा प्यागाची नदी कर आतां आमच्या मनाच्या वेळार मेन. नमान बरे कृपेन बरले सगळे स्पो तुझे ताय आसा अस्तरामध्ये तूं सदव आनी सदव तुजो पोचेस मायन मरे देवशे माये आमा प्यागाची नदी कर आतां आमच्या मनाच्या वेळार मेन. बाबा पुता पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. फटकाचे मिस्तेर पयलो मिस्तेर सोम्या जेजू क्रिस्त आपलेच पोतीन सेसान मेळ्यांतलो जिवन जालो. आमच्या बाप साहेबाक बिस्म साहेब आनी आमच्या याज्ञिकाच्या उंक्या कान घेवन उल्या कान घेवन उपास मागण्या करूंक आमकां आदार दी म्हूण ह्या मुसरांत मारयेचो आदार मागुया. आमच्या उपासूनच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुज्या रायसान कायो तुजी कशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमी आमचे इस्कोल्या मुक्षितांव तशें आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळणेर पळयव नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बरले सगळे स्पो तुझे ताय आसा अस्तरामध्ये तूं सदव आनी सदव तुजो पोचेस मायन मरे देवशे माये आमा प्यागाची नदी कर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सगळे स्पो तुझे ताय आसा अस्तरामध्ये तूं सदव आनी सदव तुजो पोचेस मायन मरे देवशे माये आमा प्यागाची नदी कर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सगळे स्पो तुझे ताय आसा अस्तरामध्ये तूं सदव आनी सदव तुजो पोचेस मायन मरे देवशे माये आमा प्यागाची नदी कर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सगळे स्पो तुझे ताय आसा अस्तरामध्ये तूं सदव आनी सदव तुजो पोचेस मायन मरे देवशे माये आमा प्यागाची नदी कर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सगळे स्पो तुझे ताय आसा अस्तरामध्ये तूं सदव आनी सदव तुजो पोचेस मायन मरे देवशे माये आमा प्यागाची नदी कर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सगळे स्पो तुझे ताय आसा अस्तरामध्ये तूं सदव आनी सदव तुजो पोचेस मायन मरे देवशे माये आमा प्यागाची नदी कर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सगळे स्पो तुझे ताय आसा अस्तरामध्ये तूं सदव आनी सदव तुजो पोचेस मायन मरे देवशे माये आमा प्यागाची नदी कर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सगळे स्पो तुझे ताय आसा अस्तरामध्ये तूं सदव आनी सदव तुजो पोचेस मायन मरे देवशे माये आमा प्यागाची नदी कर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सगळे स्पो तुझे ताय आसा अस्तरामध्ये तूं सदव आनी सदव तुजो पोचेस मायन मरे देवशे माये आमा प्यागाची नदी कर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सगळे स्पो तुझे ताय आसा अस्तरामध्ये तूं सदव आनी सदव तुजो पोचेस मायन मरे देवशे माये आमा प्यागाची नदी कर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बाबा पुता पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. अमाचे सोबगोस आमकां निवार आमकां येमकणांतल्या उज्यांतली व्हड स्वर्गार सगल्या आत्म्याक बोगरूंचो आसलोल्या. दुसरो मिस्तेर सोम्या जेजू क्रिस्त जिवंत जातोच 40 दिसांनी पोचुलीत सर्गार चडलो. सृश्टीचें जें कितें आत जाता तांचेर आमी झुजून आमचो तालो उबारून
आमचे दायज आमी सांबाळूंक आमकां बोल दी म्हूण ह्या विस्तारांत मागुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो इकरायच आमकां दी, आनी आमी आमचे इस्रायलां बक्षिता तशी आमची पदकां बगूस, आनी आमकां ताणे फुडें दिवं नाका, पण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोच तांसा उसरा मोदें सोदो आनी सोदो सो जेजू. भगवत मरे देवाचे माय, आम्हा बाप्या खातीर नेती कोर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वडार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोच तांसा उसरा मोदें सोदो आनी सोदो सो जेजू. भगवत मरे देवाचे माय, आम्हा बाप्या खातीर नेती कोर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वडार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोच तांसा उसरा मोदें सोदो आनी सोदो सो जेजू. भगवत मरे देवाचे माय, आम्हा बाप्या खातीर नेती कोर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वडार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोच तांसा उसरा मोदें सोदो आनी सोदो सो जेजू. भगवत मरे देवाचे माय, आम्हा बाप्या खातीर नेती कोर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वडार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोच तांसा उसरा मोदें सोदो आनी सोदो सो जेजू. भगवत मरे देवाचे माय, आम्हा बाप्या खातीर नेती कोर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वडार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोच तांसा उसरा मोदें सोदो आनी सोदो सो जेजू. भगवत मरे देवाचे माय, आम्हा बाप्या खातीर नेती कोर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वडार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोच तांसा उसरा मोदें सोदो आनी सोदो सो जेजू. भगवत मरे देवाचे माय, आम्हा बाप्या खातीर नेती कोर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वडार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोच तांसा उसरा मोदें सोदो आनी सोदो सो जेजू. भगवत मरे देवाचे माय, आम्हा बाप्या खातीर नेती कोर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वडार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोच तांसा उसरा मोदें सोदो आनी सोदो सो जेजू. देवाचे माय, आम्हा बाप्या खातीर नेती कोर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वडार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोच तांसा उसरा मोदें सोदो आनी सोदो सो जेजू. भगवत मरे देवाचे माय, आम्हा बाप्या खातीर नेती कोर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वडार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आद्या तसोच अमाचे सगळो आमकां निवार आमकां एमकणांतल्या उजाडनी व्हड स्वर्गार सगळ्या आत्म्याक बोकरूंचो आसलोल्या. तिसरो मिस्तेर सोमेजस क्रिस्त सर्गार भितोस पाटलो 30 दीस सांताक स्नावात मळ स्वाती जंय आंपार मरण आपोस आसले. आमच्या गोंयांत जायतीं भाव भयणां आमचें गोंय सांबाळूंक वावर करता, तांकां आमी आदार दिवंक आनी आमचे दर्या जाणां जमीन राखून आमकां बापाचो आदार ह्या मिस्तेरांत मागुया. आमच्या बापा सुरूंच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां यो, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो एक रायज आमकां दी, आनी आमी आमचे इस्रायलां बक्षिता तशी आमची पदकां मोगोस, आनी आमकां ताळणे पळोवं नाका, वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बलले सगळे स्पोत जेता आसा उस्तोऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पुत जेजू. मायन मरे देवाचे माये, आम्हा आपल्या खातीर नदी कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बलले सगळे स्पोत जेता आसा उस्तोऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पुत जेजू. मायन मरे देवाचे माये, आम्हा आपल्या खातीर नदी कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बलले सगळे स्पोत जेता आसा उस्तोऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पुत जेजू. मायन मरे देवाचे माये, आम्हा आपल्या खातीर नदी कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बलले सगळे स्पोत जेता आसा उस्तोऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पुत जेजू. मायन मरे देवाचे माये, आम्हा आपल्या खातीर नदी कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बलले सगळे स्पोत जेता आसा उस्तोऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पुत जेजू. मायन मरे देवाचे माये, आम्हा आपल्या खातीर नदी कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बलले सगळे स्पोत जेता आसा उस्तोऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पुत जेजू. मायन मरे देवाचे माये,
आमा अभ्यागाची नदी कर आता आमच्या मनाच्या लारमेन नमान बरी कृपेन बरले सगळे स्पोजतायसा उस्तरामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पुढची येसू माईन मरे देवाचे माये आमा अभ्यागाची नदी कर आता आमच्या मनाच्या लारमेन नमान बरी कृपेन बरले सगळे स्पोजतायसा उस्तरामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पुढची येसू माईन मरे देवाचे माये आमा अभ्यागाची नदी कर आता आमच्या मनाच्या लारमेन नमान बरे कृपेन बरले सगळे स्पोजतायसा उस्तरामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पुढची येसू माईन मरे देवाचे माये आमा अभ्यागाची नदी कर आता आमच्या मनाच्या लारमेन नमान बरे कृपेन बरले सगळे स्पोजतायसा उस्तरामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पुढची येसू माईन मरे देवाचे माये आमा अभ्यागाची नदी कर आता आमच्या मनाच्या लारमेन महिमा बाबा पिता कान पवित्र आत्म्या आधी आता आणि सदा सदा घालामेन अमाशे सबको सामका निवार आमकां आमकडांचे अवचाटणी व्हड सरकार सगळ्या आत्म्यांक बोकरूंचो आसलेल्या चवथो मिस्तेर सोम्याच्या मना उपरांत 100 वर्सांनी आंकवार कुडी आत्म्यात सयत सरकार वेली पिडेत आसलेल्या भाव भयणाक भोव करून झुजां चोगडी जावन कोश्ट दुखांत आसलेल्याक पेकोवणी आनी कुडीची तोशी मनाची शांती फावो कोर म्हूण ह्या मिस्तेरांत मागुया आमचे बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवी जावं शेरायज आमकां येव तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो इकरायस आमकां दी आनी आमी आमची इस्कलोल्या बक्षितां तशी आमची पथकां बगोस आनी आमकां ताणे पडे दिवं नाका पण वायटांतले आमकां निवार नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोचित आयसा उसऱ्या मोदेन सोदो आनी सोदो सोपोचेसू भगवत मरे देवचे माय आमा बाप्या खातीर नेती कोर आतां आमच्या मनाच्या आगडार आमेन नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोचित आयसा उसऱ्या मोदेन सोदो आनी सोदो सोपोचेसू भगवत मरे देवचे माय आमा बाप्या खातीर नेती कोर आतां आमच्या मनाच्या आगडार आमेन नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोचित आयसा उसऱ्या मोदेन सोदो आनी सोदो सोपोचेसू भगवत मरे देवचे माय आमा बाप्या खातीर नेती कोर आतां आमच्या मनाच्या आगडार आमेन नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोचित आयसा उसऱ्या मोदेन सोदो आनी सोदो सोपोचेसू भगवत मरे देवचे माय आमा बाप्या खातीर नेती कोर आतां आमच्या मनाच्या आगडार आमेन नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोचित आयसा उसऱ्या मोदेन सोदो आनी सोदो सोपोचेसू भगवत मरे देवचे माय आमा बाप्या खातीर नेती कोर आतां आमच्या मनाच्या आगडार आमेन नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोचित आयसा उसऱ्या मोदेन सोदो आनी सोदो सोपोचेसू भगवत मरे देवचे माय आमा बाप्या खातीर नेती कोर आतां आमच्या मनाच्या आगडार आमेन नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोचित आयसा उसऱ्या मोदेन सोदो आनी सोदो सोपोचेसू भगवत मरे देवचे माय आमा बाप्या खातीर नेती कोर आतां आमच्या मनाच्या आगडार आमेन नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोचित आयसा उसऱ्या मोदेन सोदो आनी सोदो सोपोचेसू भगवत मरे देवचे माय आमा बाप्या खातीर नेती कोर आतां आमच्या मनाच्या आगडार आमेन नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोचित आयसा उसऱ्या मोदेन सोदो आनी सोदो सोपोचेसू भगवत मरे देवचे माय आमा बाप्या खातीर नेती कोर आतां आमच्या मनाच्या आगडार आमेन नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोचित आयसा उसऱ्या मोदेन सोदो आनी सोदो सोपोचेसू भगवत मरे देवचे माय आमा बाप्या खातीर नेती कोर आतां आमच्या मनाच्या आगडार आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आनी सदां आमेन अमाचे सबको सामका निवार आमकां आमकडांतल्या अवचाटणी व्हड सरकार सगळ्या आत्म्यांक बोकरूंचो आसलेल्या पांचवो मिस्तेर पोर्त हितवेन आंकवार न्हंयच्या मस्कटार मुकुट घालो आनी केली तिका सरकारा संवसारची राणी आमी सगल्यांनी दोन साक्रामेंतान वांटो घेवन आमच्या पथकाचेर जोयत व्हरून देवा बापाची काकलूट आमकां फावो जावं आमकां बोल ह्या मिस्तेरांतल्यान मागुया आमच्या अप्पा सुरच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवं तुजी कशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो एक रायज आमकां दी आनी आमी आमचे इस्कॉल्या बक्षितां
तशें आमची पातकां घोस आनी आमकां ताळणें पळयता नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बरले सगळे स्पोर जेता आसता उस्तरामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पुची येसू. मायन मरे देवाशे माये आमा अप्या खातीर नदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वे स्पोर जेता आसता उस्तरामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पुची येसू. मायन मरे देवाशे माये आमा अप्या खातीर नदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वे स्पोर जेता आसता उस्तरामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पुची येसू. मायन मरे देवाशे माये आमा अप्या खातीर नदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वे स्पोर जेता आसता उस्तरामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पुची येसू. मायन मरे देवाशे माये आमा अप्या खातीर नदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वे स्पोर जेता आसता उस्तरामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पुची येसू. मायन मरे देवाशे माये आमा अप्या खातीर नदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वे स्पोर जेता आसता उस्तरामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पुची येसू. मायन मरे देवाशे माये आमा अप्या खातीर नदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वे स्पोर जेता आसता उस्तरामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पुची येसू. मायन मरे देवाशे माये आमा अप्या खातीर नदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वे स्पोर जेता आसता उस्तरामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पुची येसू. मायन मरे देवाशे माये आमा अप्या खातीर नदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वे स्पोर जेता आसता उस्तरामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पुची येसू. मायन मरे देवाशे माये आमा अप्या खातीर नदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वे स्पोर जेता आसता उस्तरामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पुची येसू. मायन मरे देवाशे माये आमा अप्या खातीर नदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या आमेन. महिमा बाप पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. अमाचे सगळो आमकां निवार आमकां एमकडांतल्या उशांतली व्हड सरकार सगळ्या आत्म्याक बोकरूंचो आसलोल्या. नमाराणी काशे माये तुस्के आमचे जिवीत अमृतानी बरोसो आमी बदेशेची बालका कला मारता याद कशा कोणा सुस्वाता करून मायत घाबराता. आमच्या दालच्या रातींनी दुश्काळची नदर घाल तू गोंडवाले आमकां दोलो भगवान मारी हे परदेसा प्रजो पोशेस आमकां दाखय बाकी ती देवाची आमचे खातीर मागचे बाप साहेबाचे पेसा तुमच्या पास तुमच्या तशें नांव पळयसा तशें रायस आमकां या तेजी कशी सारका जाता तशी संवसारांत जावं. मोठो एक रायस आमकां दी आनी आमी आमचे इस्कॉल्या बक्षिता तशें आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळणें पळयता नाका वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बरले सर्वे स्पोर जेता आसता उस्तरामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पुची येसू. मायन मरे देवाशे माये आमा अप्या खातीर नदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या आमेन. नमा बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. आनी आयचे मिसाचे भेटेन सगळ्यांक तुमकां माई मोगाचो येवकार. आयज खेरीत भाशेन तरणाट्यांचे सेवे खातीर भेटयल्लो आयतार आमच्या दिओसिसीन सगळ्या आमच्या तरणाट्यां पासत आमी
ही मिसाची भेट भेटोवया, तांचे पासत मागुया. आयची मांडावळ आमचे वेदी सेवकांक करतात. ऑल्टर सर्वर्स एसोसिएशन ह्या आमच्या भुरग्यांचे देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक आनी वेदीची सेवा करता आसतना देवाच्या मोगान ती भरलेली जावंक ह्या आमच्या भुरग्यां पासत मागुया. आयज आमच्या मागण्यांत दवरुया. आपलो जल्माचो दीस मनयतात ऑल्ड्रीन लुकस, विक्टर साल्दाना, ऑल्ड्रिच आनी वानिया डिसुजा आयज आपल्या लग्नाचे पयलें वर्स मनयतात. देवान तांचेर सगल्यांचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. आयज सायबिणीची भेट आमच्या फिरगोजेन ह्या गोराब्यांनी जाता. दाबोली नातालिया डिसुजा, एलेगांजा रासल डिसुजा, देवसाग्रान रिता कार्वालो, रेजिना मुंदी, सावियोला फेर्नांडीस, आल्तू चिकाली रिता रॉड्रिगीस, आल्तू दाबोली जासिंतो गॉयस. ह्या गोराब्यांचेर सायबीण मांयचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक मागुया. हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. मोगाच्या इश्टानो, आयज आमी आमच्या दोन प्रांतांत तरणाट्यांचे सेवेक भेटयलोलो आयतार म्हूण समारंभताना आमी विशय घेतला. गुरुजी समृद्धीचो व्हडलो कायदो तो गोंयचो. पाप साहेब फ्रांसीस ह्या वर्साच्या विश्व तरणाट्यांच्या दिसा निमतान संदेश दितना अशें उद्गारलो: जांकां देवा कडसून देणी फावो जातात तांणी ती आपल्याकूच दवरूंक अवघड, कित्याक ही देवीक देणी दुसऱ्या लागीं वांटी सोर तांकां थार लागना. आयज आमची तरणाटीं समृद्धींचो व्हडलो कायदो पाळूंक आवडेताना जिविताच्या उजवाडा लागीं वचूंक आशेतात आनी तांकां तो जेजू वरवीं पयत सोबेन मेळ्ळो ना जायत जाल्यार ती जिविताचे वाटेर सांडटात. असल्या वेळार तांकां मारे भाशेन देवीक मार्गदर्शन मेळूंक मागता. आमी सगळीं पयत सोबे पासत हुर्बेन आनी मोगान वावरूंक बापाची कृपा ह्या मिसाच्या बलिदानान मागुया. भाव भयणीनो, आयज तरणाट्यांचे सेवे खातीर भेटयलेलो आयतार मनयता आसतना सगळ्या तरणाट्यांक पयले सुवातेर देवाची कृपा जी जाय ती मेळटा ती घेवपाक एक उक्तें मन गरज, उक्तें काळीज गरज. जी कोण तरणाट्यांचेर जबाबदारी आसलेलीं आसात, बो करून आवय बापूय, शिकोवपी आनी हेर, तांकां खरी आनी बरी वाट दाखोवपाक आनी सगल्यो सवलती तांकां दिवपाक आमची ही गरज. पूण जायते फावटी हें करूंक आमी चुकल्या. तरणाटीं कशीं घडये देवाचें उतर मानून घेवंक आनी बऱ्यो वाट्यो विचून काडूंक आमी चुकल्या. वो वाडलोलीं कशीं आमच्या तरणाट्यांक फावो तें मार्गदर्शन दिवंक चुकल्या. असल्या सगळ्या चुकींचें देवा लागीं भोगसणें मागुया. सुम्या जेजू, आमी आमच्या जिवितांत तुका पयलो वयलो जागो दिवचे सुवातेर संवसारी वस्तूंक आनी बुलवण्यांक आमचे देव केल्यात. हे परी तुजे आज्ञाचो मान आमी सांबाळूंक ना. आमकां बोगोस. सुम्या काकुतकोर, क्रिस्ता जेजू, गरजेवंतांचो आनी आमच्या पेल्याचो मोग करचे बुलदेक आमी आपस्वार्थी जावन आमची आशा आनी आमच्यो गरजो पयल्यो पुऱ्यो करूंक वावुरल्या. प्रितीमोगाची गोवायकी दिवंक आमी चुकल्या. आमकां बोगोस. क्रिस्ता काकलुतकोर, सुम्या जेजू, तरणाटीं कशीं आमी सोशल मिडियाचेर हिसपा भायर वेळ सारला. थंय आमी फोट खबरो शिपडायल्यात, दुसऱ्यांचें नांव पिड्ड्यार केलां आनी जो वेळ आमी फिरगोजेच्या वावराक दिवंक जातालो तो आमी बेश्टोच ओगडायला. आमकां बोगोस. सुम्या काकुतकोर, सर पदवीदार देव आमची काकुतकोर, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं.
प्रार्थुया. सूर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, आमचो भावार्थ बोरवासो आनी मोग जोडय आनी तुवें बासायलाय तें जोडूंक आमकां फावो जावच्याक तूं फॉर्मायताय ताचो मोग आमच्या काळजांनी पेटय. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना. सुटकेच्या पुस्तकावेले वाचप. सर्वेस्परान मोइजेसाक सांगले, इस्रायलाच्या पुता दुवाक अशें सांग, तुवें पोरक्याक त्रास दिवं न्हय वो तांचेर जुलूम चलूं न्हय, कित्याक इजिप्ताच्या देशांत तुमी पोरकी आसल्यात. विधवेक आनी अनाथाक पिडापीड दिवं नाकात. तांकां तुमी पिडापीड दिशात जाल्यार आनी ती म्हाका उलो मारतीत जाल्यार हांव तांच्या आयकल्या बगर रावचो ना. म्हजो राग पेट्टलो आनी हांव तुमकां तोरवारीन मारतलो. तुमच्योच बायलो विधवा जातल्यो आनी तुमची भुरगीं बाळां अनाथा जातलीं. म्हजे पोरजेंतल्या एकल्याक तुमचे मदल्या एका गोरिबाक तुवें दुडू उश्णें दिल्यार ताचे लागीं कोलांतोऱ्या भाशेन वागूं नाका. ताचे कडचो वियाज घेवं नाका. खात्री दिवूंक दुसऱ्याचें आवारण घेताय जाल्यार दीस पडचे आदीं तें परतून दी, कित्याक ताचे कडेन पांगरूक आनीक कांय ना. हाणें तो आपली कूड धांपता, नाजाल्यार तो कितें घालून न्हिदतलो. तो म्हाका उलो मारीत जाल्यार हांव ताचें आयकतलो, कित्याक हांव चड दयाळ. देवाचें उतर हें. आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, सर्वेस्परा तूं म्हजें बळ, हांव तुजो मोग करता. परतून म्हणुया, सर्वेस्परा तूं म्हजें बळ, हांव तुजो मोग करता. सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करता, तूं म्हजें बळ. सर्वेस्पोर म्हजें खोडप, म्हजें कोट. म्हजो सोडवडणार म्हणल्यार म्हजो देवूच. जबाब, सर्वेस्परा तूं म्हजें बळ, हांव तुजो मोग करता. तो म्हजें खोडप, हांव ताका शेरोणा येता. तो म्हजो दाल, म्हजो बोलिश्ट आदारी, म्हजो किल्लो, म्हजो आसरो. ताका सगलो मान फावो. सर्वेस्पराक उलो मारिना फुडें म्हज्या दुस्मानाच्या हातांतलो तो म्हाका निवारता. जाबा, सर्वेस्परा तूं म्हजें बळ, हांव तुजो मोग करता. सर्वेस्पोर म्हजें खोडप, ताचें नांव व्हड जावं.
देव म्हजो सोडवडणार ताचें नांव व्हड जावं. आपल्या राजाक ताणें व्हडलें जोयत दिला. आपणे विचून मागलोल्या राजाक आपलो मोग दाखयला. दाविदाक आनी ताच्या संस्थीक सदां सर्वदा जाबाब. सर्वेस्परा तूं म्हजें बळ, हांव तुजो मोग करता. भाग्यवन पावलून तेसोलिंकनाक बरयलोलें पयलें शिटे वेलें वाचप. भावा भयणीनो, आमचें शुभ वर्तमान फकत उतरांनी न्हय, बोगोर बोलान पवित्र आत्म्याचे शक्तीन आनी एकदम गोट निद्रायेन तुमकां पावलें. आनी तुमकां देख दिवंक तुमचें मोदें आमी कशें चल्लां तें तुमी बरी जाणत. तुमचे पालयेन आमची आनी सोम्याची देख तुमी घेतली आनी देवाचें उतर सबार कोश्टां दोगडां मदें पवित्र आत्म्याची कुशळकायेन तुमी अशें मानून घेतलें की मासेदोनियांत आनी आखायेंत सगळ्या भावार्थ्यांक तुमी एक नमुनो जाल्या. हय, तुमचे कडसरून सोम्याचें उतर गाजत गेलां आनी न्हयच मासेदोनियेंत आनी आखायेंत, कित्याक तुमी देवाचेर बावर दवरलो म्हूण सगळे कडेन अशे भाशेन घुमून आयलें की आमी उलोवची गरज ना. तुमी आमकां कसलो येवकार दिलो, कशी तुमी कुड्ड्या देवाक सांडून जिव्या आनी खऱ्या देवाची चाकरी करूंक लागल्यात, ते विशीं तोच लोक उलयत आसा. आनी ताणें मेलेल्यांतलो पुनर्जीवन केल्ल्या फुडल्या क्रोधांतले आमकां निवारूंक स्वर्गार तावन येवचो आसा. त्या जेजूची ताच्या पुताची तुमी वाट पळयत आसा म्हूण तोच लोक सांगता. देवाचें उतर हें उद्गार. तुमी म्हणटा, कोण म्हजो मोग करता जाल्यार म्हजें उतर सांबाळटलो आनी म्हजो बाप तांचो मोग करतलो आनी आमी तांचे ताव येतल्यो. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं. मातेवा परमणी जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. सादुकींक जेजून ओगे केले म्हूण आयकून फारिजीव एकठांय जावन आयले आनी ताका गोंदळाक घालूंक तांच्या भितरल्या एकल्यान विचारलें, गुरुजी, समृद्धीचो व्हडलो कायदो तो खंयचो? जेजून परतिपाळ केलो, सगल्या तुज्या काळजान, सगल्या तुज्या ओतम्यान, सगल्या तुज्या मनान तुज्या दोनया देवाचो तुवें मोग करचो. हो सगल्याहून व्हडलो आनी पयलो कायदो. पूण दुसरो आसा हाचेच सारको, तो हो, तुजो मोग करताय तसो तुज्या पेल्याचो करचो. ह्या दोन कायद्यांचेर सगळी समूर्त आनी प्रवाद्यांची शिकवण धरलेल्यो आसात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान.
प्रिच्या भाव भयणीनो, आयज तरणाट्यांचे सेवे खातीर भेटयल्लो आयतार आमच्या महाधर्म प्रांतांत. आनी हो संदेश आमच्यांनी घडये आयज जायते भाशेन घेवपाक जाता. मोगाळ तरणाट्यांनो, हो नियाळ सुरू करपाक पाप साहेबान जी चीट बरयल्ली आसा, क्रिस्तूस विवीत, क्रायस्ट लिव्स, क्रिस्त जियेता, ही चीट खेरीत भाशेन तरणाट्यांक बरयल्ली आसा. ती घडये आमी सगळीं वाचूंक पावची ना. हो घडये वाचपाक आमकां घडये वेळ मेळचो ना. तातूंतले 2 मुद्दे आयज खेरीत भाशेन वाचता. पाप साहेब क्रिस्तूस विवीत नंबर 112 आनी 113 ह्या पॉयंटांनी अशें बरयता. बरे भाशेन आयकुया. खेरीत भाशेन सांगता की देव तुमचो मोग करता. The very first truth I would tell each of you is this: God loves you. It makes no difference whether you have already heard it or not. I want to remind you of it. God loves you. Never doubt this. Whatever may happen to you in life, at every moment you are infinitely loved. क्रिस्तूस विवीत 112 हे पाप साहेब सांगता. आनी रोखडोच मागीर दुसऱ्या मुद्द्यान, दॅट इज 113, तातूंत तो म्हणटा, perhaps your experience of fatherhood has not been the best. Your earthly father may have been distant or absent or harsh or domineering, or maybe he was just not the father you needed. I don't know. But what I can tell you with absolute certainty is that you can find security in the embrace of your heavenly Father, of the God who first gave you life and continues to give it to you at every moment. Christus vivid 113. तरणाट्यांनो आनी तरणाट्यांची निगा घेतल्या आवय बापायनो, हो मोग देवाचो आमकां सगल्यांक दिल्लो आसा. ताचो अणभव आमकां कसो मेळटा हें आमच्या संवसारी जिविताचेर दल्ललें आसा. आनी हो अणभव आमकां मेळचे पासत आमकां सगल्यांक एक सत्या दिल्ली आसा, फ्रिडम. आनी पाप साहेब हेंय म्हणटा तरणाट्यांक, होच मुद्दो सोपयता आसतना, I can tell you with absolute certainty that you can find security in the embrace of your heavenly Father. Not only he will be your firm support, but you will also realize that he fully respects your freedom. जी सत्या दिल्ली आसा, फ्रीडम आमकां तरणाट्यांक सगल्यांक जाय. पाप साहेब आमकां उगडास करता की देव बाप तुमची सत्या जी आसा ताका फावो तितलो मान आनी रेस्पेद दिता. ही सत्या तुमकां दिल्ली आसा. बो करून तरणाटी जिवितान आमकां जाय त्यो वस्तू पळोवपाक जाय, जाय त्यो वस्तू करपाक जाय, अणभवूंक जाय. ह्या संवसारान जेन्ना आतां एके भाशेन आमी लॉन्च जाल्यात, ह्या संवसाराच्यो सगल्यो बऱ्यो वस्तू आसात त्यो आमचे पासत. ह्या संवसारान जी दर एक वस्त देवान केल्या, जावं ह्या सैमाच्यो वस्तू वो जावं जे आयज मनशांनी तयार केल्ले आसा, डिवेलपमेंट आयज जाय तो जाल्लो आसा, हे सगळें दर एक वस्त आमकां ह्यो देवाच्यो मोगाच्यो खुणा. दर एक वस्त, जावं आमचीं झाडां पेडां, एक उदक जें व्हांवता, वारें आमकां मेळटा, देवाच्या मोगाची खुणा. पळयता गाय आमी तातूंत मोगाची खुणा देवाची ते आमचेर धरलेलें आसा. आयज आमचे लागीं लेटस्ट गॅजेट्स आसात. आयज आमचे लागीं सगळे तरेची सवलती आसात. आमचें जिवीत कम्फर्टेबल जावपाक, सगळें आमकां बरे भाशेन मेळपाक, कम्फर्टेबल जावपाक जीं सोंपेपणां आयज आमकां मेळ्ळीं आसा, तातूंत देवाच्या मोगाची खुणा पळोवपाक जाता काय आमच्यान. भाव भयणीनो, तरणाट्यांनो, खेरीत भाशेन ह्यो आमकां देवाच्यो खुणा. पूण हें सगळें आमकां जेन्ना दिल्लें आसा तें मांडावडीन सांबाळचे पासत आमकां एक कायदो घातलेलो आसा. म्हणल्यार कायदे जे आसात, हे कायदे आमकां सत्या दिल्ली आसा ती लिमीट करूंक न्हू, वो ती चिड्डून दामावन दवरूंक न्हू. कित्याक जरी तर हे कायदे आमकां ना जाल्यार ही सत्या जी आसा दॅट टर्न्स इनटू सोशल केओस. ह्या समाजान एक घुसपागोंदळ, उचांबडाय जाता.
पूण जरी तर हे कायदे आमकां दिल्ले आसा, ही आमची सत्या, हें आमचें फ्रिडम जें आसा तें आमकां बरे भाशेन मांडावळीन वेवस्थीत सांबाळूंक आनी ताचे वरवीं आमी सगल्यांक जिवीत दिवपा सारकीं जावंक. हें करता आसतना आमी फरक करूंक जायना, आमचे मदें फुटी घालूंक जायना. मागीर तो मनीस कोणूय जावं. हाचे पयल्या वाचपान आमी आयकता सुटकेच्या पुस्तकान सर्वेस्पर देव मोइजेसा लागीं उलोवन खेरीत भाशेन जी कोण समाजाचे देगेक उडयल्लीं आसा तांचे पासत आपलो ताळो उबारता. आनी ती म्हणल्यार विधवा, अनाथ आनी परदेशी. परदेशी म्हणटा तेन्ना खेरीत भाशेन जे कोण परदेशी आमच्या गांवांत रावतात तांचे पासत. भाव भयणीनो, त्या काळार हे जे कोण परदेशी आसात तांचे पासत खेरीत कायदो नासलो, वो तांकां राखपाक, तांची सेक्युरिटी करपाक खेरीत कायदो नासलो. विधवा आनी अनाथ आसात तांचे पासत कायदो आसलो. कोणूय जरी तर विधवांक वो अनाथांक वायट करीत, जशें देवान सांगलां, तुमी वो तुमच्यो बायलो, तुमचीं भुरगीं विधवा आनी अनाथ जायशीं हांव करतलो, तोरवारीन हांव तुमकां मारतलो. उतरां ही आयकूंक भाव भयणीनो मातशें भिरांत कशी. देव आनी असलीं उतरां उलयता. पूण जरी तर विधवा आनी अनाथ आसात तांकां कोणूय त्रास करीत आनी तांणी जरी तर आपलो ताळो उबारलो, ती रोडलीं देवा मुखार, जाल्यार तांचें रोडणें हांव आयकतलों. ही देवाची भासावणी. घडये रोकडेंच कांय जायना. कोण विधवांक आनी अनाथांक कितेंय वायट करता जाल्यार रोकडें घडये कांय जायना. पूण रावात मातशें, थोडो तेंप रावात. येवपाचें आसा तें सवकाच येता आनी आमकां घडये जायत्या जाणांक आमच्या जिवितान असलें भोगलेलें आसा. आमच्या जिवितान व दुसऱ्यांच्या जिवितान आमी घडये पळयल्लें आसा. जरी तर असल्यांक कोण त्रास करता आनी ती रोडलीं देवा मुखार, कित्याक तांच्यान आपणा पासत फायट बॅक करूंक जायना. तांच्यान कोर्टान धांवन केसी करपाक जायना, पयशे ना तांचे लागीं. तर असल्या वेळार देव म्हणटा, तांचें रोडणें म्हज्या कानार पडलें, तूं सांबाळ. पूण भाव भयणीनो, ह्या परदेशां पासत कसलोच कायदो नासलो. देखून देव मोइजेसा वरवीं होय कायदो ताका दिता. हे परदेशी आसात तांकांय कोणें त्रास करचे न्हू, तांकां राखचे, सांबाळचे. हातूंतल्यान ही आयज आमकां जी आज्ञा शुभ वर्तमानान सांगलेली आसा ती दिसती पडटा काय? देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग. सगल्याहून व्हडलो कायदो तो खंयचो? जेजूक हें तरणाट्यांनी विचारलां, सादुकी आसात ताणें विचारलां, फारिजेव आसात ताणें विचारलां. एक एकल्याचो प्रश्न घडये वेगवेगळे तरेचो. हो प्रश्नाचो हेतू, वाय दीस क्वेश्चन इज आस्क्ड, हे घडये वेगवेगळे आसा. आयज जशें आमी शुभ वर्तमानान आयकलां, हे सादुकी आनीक फारिजेव बाराबर मेळ्ळले. एकवट केल्लो तांणी. तांकां एकामेकाक पडना तेन्ना पासून ते बाराबर आयिल्ली बरी गजाल. जेजूक लागून ते बाराबर आयले. पूण बाराबर आयले ते कित्याक? जेजूक गोंदळाक सांपडावंक, जेजूक त्रासान घालूंक, वो ताका धरून दिवचे पासत आनी ताका नाटक करचे पासत. इंटेंशन बिहायंड दीस युनिटी इज व्हेरी बॅड. भाव भयणीनो आनी तरणाट्यांनो, आमी जायत्यो वस्तू करता, पूण दर एक पावटी हो प्रश्न आमकांच करपाची गरज आसा. वाय? आमी कसल्या कारणां पासत बाराबर आयल्या? हेतू कितें आमचो? हाचो आउटकम कितें जातलो? हातूंतल्यान कितें बरें येवपाचें आसा? वो कितें आमी करूंक सोदता? ताचो आउटकम जाणा जावप एकदम गरजेचें. जाल्यार हे जे सादुकी, तांकां जेजून तांच्या प्रश्नांक जबाब दिवन पत्ते धाडलेले. भोव करून तांणी विचारलें, सरकाराक पट्टी फारीक करपाची काय ना? जेजूक सरकाराचेर आड हे भाशेन प्रोजेक्ट करून जेजूक भितर बणकणीन घालपाचो प्रयत्न केल्लो तांणी. पूण जेजून तांकां जबाब दिलो, सरकाराचें शेजाराचें तें शेजाराक दियात आनी देवाचें तें देवाक दियात. तोंड बंद करून गेले. फारिजेवांक कळ्ळें, तुमी फेल जाले आतां सादुकी, आमी वयता आतां. आनी बरो प्रश्न विचारता. कसलो? कायद्याचो. सगळे कायदे आसात, समर्थ आसा. तुवें शिकयता जाल्यार सगल्याहून व्हडलो कायदो खंयचो? भाव भयणीनो, जेजूचो जबाब घेवन तांणी तें आयकलें आनी आपल्या जिवितान घालें काय? तें तर घातलें आपल्या जिवितान जाल्यार तांकां तारण मेळ्ळें. पूण हें जाणा जावन, आयकून, समजून तें जरी तर आमी जिवितान घालिना जाल्यार ह्या पयल्या वाचपान जी धमकी दिल्ली आसा, हांव तुमकां तरवारीन मारतलों, हें भाव भयणीनो खरें जाता.
कित्याक आमचे लागीं सगळी समर्थ दिल्ली आसा, कायदो दिल्लो आसा, शिकोवण दिल्ली आसा, साक्रामेंताची कृपा आमकां दिल्ली आसा, आनी तरूय आसतना ती आमच्या जिवितान पाडपाक आमी फाटीं उरल्या जाल्यार ताची आमकां खास्त आसा. जाल्यार तरणाटीं कशीं आमी हें भोव करून समजूंक आनी तें जिवितान आमच्या घालूंक, कित्याक तरणाट्यां मदें जायती शक्ती आसा. बाराबर मेळूंक आयज आमकां जायते तरेचे सयेग आसात. आयचो डिवेलपमेंट भोव करून आमची सोशल मिडिया घडये आदीं जे आमचे तरणाटे आसले, म्हणजे आमचे आवय बापूय जीं एक तेंपार तरणाटीं आसलीं, त्या तेंपार तांणी जायत्यो वस्तू केल्यात बाराबर, पूण एकामेका लागीं उलोवपाक आनी एकामेकाक संदेश दिवपाक तांकां कडेन चलोन वचपाक पडटालें वा आपल्यो गाडयो घेवन वचपाक पडटालें. आयज खंय वचपाक नाका, एक मॅसेज धाड. आयज ग्रुप्स कितले आहा आमचे, वॉट्सॅप ग्रुप्स, सोशल मिडियाचेर जायते तरेचे ग्रुप्स, आनी तातूंत एक मॅसेज धाडली सगल्यांक पावता. तातूंतल्यान कितें आमी परसायता? वॉट इज इट दॅट वी स्प्रेड, लव ऑर हेट? आयज ही हेट्रेड, विंगास आनी एकामेकाचेर राग करप हें चडोवपाक वेगवेगळे तरेन सोशल मिडिया उजार जाता. आनी भोव करून तातूंत फोटिंगपणां वो हे भाशेन घुसपागोंदळाक सांपडावपाच्यो वस्तू मातशे मॅनिप्युलेट करून धाडलेल्यो आसात. जावं चित्रां, वेगवेगळीं चित्रां वो व्हिडियो आपणाक जाय ते भाशेन एडिट केल्ले आसात. आनी एके भाशेन ही उचांबडाय भोव करून तरणाट्यां मदें आयज जागयल्ली दिसती पडटा. हेतू कितें ताचो, कोणें तें केलां हें जाणा जावप तरणाट्यांक भोव गरजेचें. बेश्टें आसा म्हूण काडली, उडी मारली आनी मागीर रडली, हें करपाक जायना. तर आयज तरणाट्यांचे सेवे पासत आमी हो आयतार मनयता आसतना भाव भयणीनो, ही जेजूची उतरां आनी ही जेजूची आज्ञा समजून घेवंक आनी ती जिवितान घालूंक आमकां जायते त्रास आडकोडी आसात. बागेवन पावलू तेसलोनिकारांक चीट बरोवन सांगता, आमी शिकयलां, शुभ वर्तमान तुमकां दिलां, आमच्याच जिविताच्या देखींतल्यान तुमकां शिकयलां, सोमयाच्यो वाटो तुमकां शिकयल्यात, आनी हें करूंक अवघड अशें तुमकां दिसता जाल्यार तुमच्या मदल्या जायत्या जाणांनी तें केलां पवित्र आत्म्याचे कृपेन. तर तरणाट्यांनो खेरीत भाशेन हो पवित्र आत्म्याचो, ही पवित्र आत्म्याची कृपा जी आसा आनी पवित्र आत्मो जे आमकां शिकयता तें जिवितान घालपाक उक्त्या मनाचीं जायात, उक्त्या काळजाचीं जायात. आदलो पाप साहेब सांगतालो तरणाट्यांक खेरीत भाशेन अशेंच जे भाशेन आतां आमचो पाप साहेब ह्या तरणाट्यांच्या दिसाक वर्ल्ड यूथ डे जेन्ना जालो तेन्ना ही मॅसेज ताणें दिल्ली, क्रिस्तूस विवीत. आतांच जे आमी सुरवातेक वाचलां तें, जाल्यार आदल्या पाप साहेबान सांगलेलें, यूथ डू नॉट बी अफ्रेड टू गीव टू गॉड, ही वील नेवर रिमेन इन युअर डेट. देवाक दिवंक केन्नाच फाटीं सरनाकात, कित्याक तो तुमच्या रिणान केन्नाच रावचो ना. जाल्यार दिवप म्हणटा तें कितें? सगल्या काळजान, सगल्या मनान देवाचो मोग करप म्हणल्यार कितें? जाल्यार हो फोकस जो आमचो आसा, जें कितें आमी करता तें देवाच्या मोगाचेर धरून करीत जाल्यार भाव भयणीनो जाता. जाल्यार देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग, देवाच्या मोगाचेर आमी परतून परतून उलोवपाक गरज ना, कित्याक चडशीं जाणां आमी म्हणटा आमी समजता. पेल्याचो मोग म्हणटा तेन्ना आजून पासून घडये आमकां जायतें कन्फ्युजन आहा. पेलो म्हणटा तो कोण? कित्याक प्रश्नूय बीन विचारलेलो जेजूक, जाल्यार म्हजो पेलो कोण? आनी मागीर जेजून त्या बऱ्या सामारितनाची वपार तांकां सांगलेली, जो कोण गरजेक सांपडला तो तुजो पेलो. आयज हेंच आनीक मातशें आमी वाडोवपाक जाता, वायट करपाक जाता. तुजे भोंवतणी जें कितें आसा तो तुजो पेलो. आनी भोव करून आयज आमचे सृश्टीचेर आमी नदर मारपाक जाय. सृश्टी आमचो पेलो आनी हे सृश्टीन जें कितें आसा तो आमचो पेलो, कित्याक गरजेक सांपडला. भोव करून आमी जेन्ना आमचे मिसांव जियेता तरणाटीं कशीं, आमचो फुडार आसा, तरणाट्यांचो फुडार आसा, कोण सांबाळटलो? भाव भयणीनो, आयज जायते जमे आयिल्ले आसात आनी तरणाट्यांक एके भाशेन सांगतात तुमच्या फुडारा पासत आमी अशें करता, तुमचो फुडार सांबाळपाक. थोडे इंडिविज्युअल्स मुखार सरलेले आसात, आमच्या भुरग्यांचो फुडार सांबाळचे पासत आमी अशें करता. आनी जायते जाण करतात असलें बरें काम. तरणाटीं घेवंक पावतात गाय, घेवपाक उक्तें मन आसा गाय, वो थोडीं असल्याच नांवान तरणाट्यांक भुलोवंक सोदतात, तांचो फायदो काडूंक सोदतात. समजूंक जाता आमच्यान?
जाल्यार भाव भयणीनो हें आयज आमच्या मनान दवरुया, आल्ताराचेर उबारुया, आमच्या सगळ्या तरणाट्यांक उबारुया. सगळे जे कोण यूथ मिनिस्ट्री करतात, वेगवेगळे तरेन तरणाट्यांक आदार करूंक, तांचो फुडार सेक्युअर करपाक, आपल्या फुडाराची तांणी काळजी घेवपाक तांचे पासत जितलो वावर करतात तांचे पासत आमी मागुया. आनी जे कोण बरें करतात तांकां आमचो सांगात दिवया. जायते पावटी जे कोण बरें करूंक सोदता ते फकत करतात, बोळ मारतात, गेले, तांकां सांगात ना. पूण जे कोण वायट करता तांकां सांगात आसा. कित्याक जे कोण वायट करता तांचे लागीं घोडे आयज दुडू आसा, तांचे लागीं घोडे पदवी आसा, तांचे लागीं घोडे बरीशी लँग्वेज आसा उलोवपाची. आनी तातूंत आमी जायते जाणां गुल्ल जावन तांचे फाटल्यान वचून मागीर फटवल्या. जाल्यार आमचे आदीं जें कितें जाल्लें आसा ताचेरूय नदर मारप गरज आनी समजूंक गरज. आनी हे भाशेन आमच्या तरणाट्यांचो फुडार सांबाळूंक राखूंक गरज. तर हे भेटेन भाव भयणीनो हीच कृपा आमकां मागुया आनी आमी जोण एकलो देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग घेवन ह्या संवसारांत आमचें मिसांव जिवंक आमकां कृपा मागुया. सगळीं उबी रावया. सतमंता देवा, सुरपदविदार बापा, स्वर्गान पृथ्वीन शार वचनारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सुमया, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ संभवलो, वारमरेतान जल्मलो, पोंस पिलातान ताणें कोस सोंसले, ताका क्रुसार सोडलो, तो मेलो, ताका किपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गार चडलो, सुरपदविदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तांचे मेल्ल्यांची सुबी करूंक येतलो. सतमानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सुबेक, भक्तांचो एकठांय, पातकांचें भोगसणें, कुडीचें शिवणपण, सासणाचें जिवीत. आमीन. आमची थोडीशी मागणी आतां आमी देवा मुखार दवरुया. आमच्या धर्मीक वडिलांनी आपलें जिवीत जेजूच्या आज्ञा प्रमाणें जिवंक आपल्या हाताखाल आसलोले परजेक देख जावंक, तशेंच रोमा शारांत चालू आसलोलें बिस्माचें परिशोधी खातीर आनी तातूंत भाग घेतलोल्या वांगड्यांक पवित्र आत्म्याचो उजवाड देवा लागीं मागुया. तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय, दोयाळ बापा, ही मागणी आय. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी परजेच्या कांदार कायद्याचो भार घालून चेपयना जावंक, पूण आपलो फायदो पळयनासतना बऱ्या मोलान परजेची सेवा करूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. दोयाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय, दोयाळ बापा, ही मागणी आय. आमच्या महादोर प्रांतीक तरणाट्याच्या सेवा केंद्रांत वावुरतल्यांनी हो वार होरबेन करूंक आनी वाटेर येतल्या आडकोळींक काळजीदारपणान फुडो करूंक बापाची कृपा मागुया. दोयाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय, दोयाळ बापा, ही मागणी आय. आमच्या फेरगोजेच्या तरणाट्यांनी जेजूक आपलो जिविताचो माज करूंक जिवितान येतल्या तरण्याचेर जैत व्हरूंक समाजान निती आनी शांतीचें गोवाय
जावंक बापाचो आदार तांकां मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय. दयाळ बापा, ही मागणी आय. किरीत भाशेन सगळ्या तरणाट्यां पासत मागुया. जायतीं तरणाटीं आसात जाणी आपल्या फुडारा पासत आपली स्वताची वेवसाय आंत्रप्रनरशीप आमी म्हणपाक जाता. जायत्या जाणांनी तें घोट धरलां ह्या दिसांनी. हातून तांकां येस मेळूंक आनी ह्या तरणाट्यांचो फुडार साकार जावंक आनीक जीं तरणाटीं आसात तांणी आपले जॉब सेक्युरिटी पासत फावो तितली म्हायती घेवंक शिकप घेवंक तांकां बोड आनी कुरपा दी म्हूण मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय. दयाळ बापा, ही मागणी आय. ह्या वेळार इल्लोसो वेळ ओगीच रावन असल्या तरणाट्यांचो उगडास करात जांकां तुमी वळखतात तीं वायट दोशेर आसात वा वांकडे वाटेर गेल्लीं आसात. घोडे तुमचे वळखीचीं घोडे तुमचे वळखीचीं न्हू. ह्या वेळार तांचो खेरीत उगडास करात. सर्गीच्या बापा, आतांच तुजे मुखार आमी दवरल्या ती मागणी आनी आमच्या काळजा मनान उपजतात ती मागणी तूं दयेन आयकून घे आनी आमकां तुज्या मोगाचीं हातयारां जावंक फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. Amen. Hymn number C43, page 46. C43. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सरपदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनांक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या आदराक सर्वेस्पोर मानून घेवं. महिमेवन देवा आमच्या बापा, तुका आमी भेटयता त्या देण्याचेर तुजी दिश्ट घाल. अशें आमचे सेवे वरवीं तुका अदीक महिमा आमी दिवंक पावूं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा ताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळयेन सर्व ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमच्या असोक्त विनाशी स्वयंबाक तुवें तुज्या अगणीत पदवेचो आदार दिलोय, पूण सोडवण आमा मनशांची आमचे सारक्या एकल्यानूच करची. मनशान ओगडायलोली इश्टागत तुजी जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं खुद मनशान परतून जोडची. ही येवजण तुज्या मोगाची, तातूंत अदीक परजळटा महिमा तुजी. देखून त्याच जेजू उदेशी देवदूतांचो सगलो दलबार संतोषान भरोन तुजे मुखार
तुका वाकाणटा वयर स्वर्गार. तांचे वाकाणणेक आमचेय ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Sorgi tuka soy soy Sorves poraci navieta taka soy Sorgi tuka soy soy. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमची पासत समर्पणशी. तेच परीन जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गुटपूर गोठुया Somiaci sumio नखाता ani etasit lepieta Vitei bavi tu voi bovanesu ami tu ce moron Golgotha. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यात त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परचळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज हाजीर जालोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदुता, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सुरपुद्वेदार बापा सुरवंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या पाप साहेबान आमकां दिल्लो संदेश, गॉड लव्स यू, देव तुमचो मोग करता. तशेंच आमच्या आदल्या पाप साहेबानूय आमकां दिल्लो संदेश, यूथ डू नॉट बी अफ्रेड टू गिव टू गॉड, ही विल नेवर रिमेन इन युअर डेट. जाल्यार आमचो देव आमचो मोग करता आनी सगळ्या देण्यांनी आमकां भरता, फुकट देणी आमकां दिता. जेजून शिकयल्ल्या प्रार्थनांतल्यान सगळीं आमच्या बापाक उलो मारुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता. तुजें आमचीं पातकां बगोस
आनी आमकां तारणीक पडूंक दिवनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांचो वस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदां खाल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवनाका. आमेन. Corazón
प्रार्थुया. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या संस्काराचो आमकां परिपूर्ण फोड फावो जावं. ताचे वरवीं आमकां जेजूच्या मरणांत आनी पुनर्जिवनपणांत वांटो मेळ्ळा. तर जें खुणे रुपान आमी समरंभून घेतलां तें ह्या जिवितांत स्वतान आनी स्वर्गार सपूर्णायेन आमकां मेळोशें कर. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. बसुया. आयज साद्या काळाचो 30वो आयतार आनी आयच्या मिसाची मांडावळ केल्या आमच्या वेदी सेवकांनी ऑल्टर सर्वर्स एसोसिएशन आमच्या भुरग्यांक, आमच्या वेदी सेवकांक आमचे दिनवास चड ना आमचे लागीं भाव भयणीनो, थोडीं जाणां आसात ऑल्टर सर्वर्स आनी तुमचीं भुरगीं जायतीं जाणां घराच आसतात. ह्या वेदी सेवकांचे जमातीक तशेंच हे वेदीचे सेवेक तुमच्या भुरग्यांक धाडची. आनीक एक पावटी विनंती तुमकां, दर सोनवाराक सांजेर 4 वाजता आमची जमात जाता हांगासर चिकाली, तशेंच दाबोली कपेलांत आनीक एक जाता एक बराबर, आनी म्हयन्याक एक पावटी दोनूय दाबोली आनी चिकाली एक बराबर इगोर्जेन ही जमात करतात. तर तुमच्या भुरग्यांक तुमी धाडची म्हूण मागता. आयज तरणाट्यांचे सेवे खातीर भेटयल्लो आयतार खेरीत भाशेन आमच्या तरणाट्यां पासत आमी मागुया. ह्या आख्या म्हयन्यांत आमच्या तरणाट्यांनी आमच्या समुदायांनी येवन आमचे बराबर तेरसाच्या मागण्यांत वांटो घेतला. जायत्यो बऱ्यो वस्तू आमची फिरगोजेची तरणाटीं करतात, जाल्यार तांकां आमचो सांगात दिवंक आनी तीं जेन्ना चुकतात तेन्ना तांकां बरे भाशेन मोगान आमी समजावंक आमी सगल्यांनी प्रयत्न करचो. आवय बापायनी, वाडलेल्यांनी, तशेंच सगल्यांनी. गेल्ल्या आयताराचें दान इगोर्जेन जालें 25,160 रुपया, दाबोली कपेलान 1,500 रुपया, सगळे मेळून 26,660 रुपया. फुडलो आयतार जो येता तो गोराब्यां पासत भेटयलेलो डे ऑफ फॅमिली अपोस्टलेट मागतलो. खेरीत भाशेन तुमी मिसाक येता तेन्ना फुडल्या आयताराक आख्खो गोराबो बाराबर येवची, जावं पयल्या मिसाक वा दुसऱ्या मिसाक, खंयच्याय मिसाक तुमी येता तेन्ना एक आख्खो गोराबो कसो बाराबर मिसाक येवचें आनी बाराबर बसचीं बाकांचेर एक फामील कशी. आनीक आमच्या फामिली पासत आमी खेरीत भाशेन फुडल्या आयताराक मागतले. फुडल्या आयताराक मिसाची मांडावळ करूंक पयले मीस 6:30 वाजता चिकाली वाट पॅरीश सपोर्ट ग्रूप, तो विडोज एसोसिएशन आमी म्हणटाले हांव पयलीं, ताचें नांव आतां बदल्लेलें आसा वाट पॅरीश सपोर्ट ग्रूप. दुसरे मीस 8 वाजता मांडावळ करूंक आवर लेडी ऑफ पर्पेच्युअल साखर समुदाय आपा ऑर्चर्ड. तिसरे मीस भुरग्यांचे 9:30 वाजता आनी त्या उपरांत दोतोन. दर बुधवाराक आनी शुक्राराक सकाळीं 6:30 वाजता भोव पवित्र संस्काराची बोजवण आनी त्या उपरांत मीस. आयताराचें ऑब्लिगेशन मास सोनवाराक सांजेर 6 वाजता इगोर्जेन आनी दाबोली सांताक्रूज कपेलान सांजेर 6:30 वाजता. भाव भयणीनो, ह्या दिसांनी आमची PPC फॉर्मेशन्स आनी इलेक्शन्स व नॉमिनेशन्स चालू आसात. समजता तुमी सगलीं तातूंत वांटो घेतात म्हूण. 30 तारखेर फाल्यां सेंट फ्रांसीस दे आसिसी समुदाय इग्रेजा चार्ल्स फेर्नांडीस हांच्या घरांत मिसाची भेट आनीक आमची नॉमिनेशन्स फॉर PPC जातली. 3 तारखेर नोव्हेंबराचे सेंट अगस्टीन समुदाय टेलिफोन एक्सचेंज. समुदायाची जमाती 5 तारखेर नोव्हेंबराचे आवर लेडी ऑफ वेलंकनी समुदाय रेंद्राबाट बेबिंदो फेर्नांडीस हांच्या घरांत सांजेर 6 वाजता. खेरीत मिसा ह्या सुमानान 30 तारखेर 8 वाजता जॉन गुदिनो हाच्या पयल्या वर्साचे मीस. 31 तारखेर सकाळीं 7 वाजता आन्ना ग्रेगोरिना फेर्नांडीस हाच्या 3ऱ्या वर्साचे मीस. 31 तारखेर ऑक्टोबराचो म्हयनो सोंपता तेन्ना तेरसाच्या मागण्यांत आमी ह्या आख्ख्या म्हयन्यान वांटो घेतलेलो आसा कांय बरे भाशेन. जाल्यार 31 तारखेर सांजेर 5:30 वाजता रेजिना मुंदी मोन्युमेंटा लागीं आमची तरणाटीं तेर्स करतली. सगल्यांनी तातूंत वांटो घेवपाक जाता ते भाशेन प्रयत्न करचो. सिमितेरीचे बाबतीन आनीक एक पावटी उगडास करता. 1 तारखेर आनी 2 तारखेर घोडे आमी जायतीं जाणां सिमितेरीन येतलीं. आतां हें एक सुमान उरलेलें आसा. जाता ते भाशेन तुमचे फंड आनी सिमितेर निवळ करपाक ह्या दिसांनी येयात, निमण्या दिसाक रावो नाकात. 1 तारखेर
सांजेच्या 9 वाजता पासून सिमितेर उक्ती दवरपाची थारायिल्लें आसा. 9 वाजता सिमितेरीक लॉक जातलें. म्हणटच तुमची कोण फोंड न्हिटोवपाचे आसात वो निवळ करपाचे आसात, सांजेचे 9 वाजता जावचे पयलीं तें करचें. त्या उपरांत सिमितेर उक्ती आसची ना. चोत्राय दरची हाचे विशीं 1 तारखेर सकाळी सगळ्या सांता भक्तांचो दीस 7 वाजता इगोर्जीन मीस जातलें. मांडावळ करूंक सान जुजेवाद समुदाय डॉमिनोस सायड आनी सेंट पॉल समुदाय वालीस सायड आल्त दाबोलीं. 2 तारखेर नोव्हेंबराचे ऑल सोल्स डे 3 मिसां जातलीं. पयले मीस इगोर्जेन सकाळचे 6 वाजता मांडावळ करूंक सेंट फ्रांसीस दे असिसी समुदाय इग्रेजा. दुसरे मीस सिमितेरीन जातलें 7 वाजता मांडावळ करूंक कॉन्फ्रारिया. तिसरे मीस इगोर्जेन 8 वाजता मांडावळ करूंक युकरिस्टीक मिनिस्टर्स आनी विडोज एसोसिएशन. भाव भयणीनो, आमची आतां नोवेना सुरू जातलीं. सेंट फ्रांसीस झेवियर आमचो पात्रोण, तशेंच इमाकुलाद कोसेसांव दोनूय फेस्तां आमी करता. भुरग्यांक कोणाक आंज जावपाची खुशी आसा. एज लिमीट 7 वर्सां ते 11 वर्सां मदेंची भुरगीं आसात आनी तुमकां खुशी आसा येवन तुमचीं नांवां आना पायज हाचे लागीं दिवचीं आनी ही प्रॅक्टीस सेशन्स जीं आसतलीं तातूंत सगळ्यांनी भाग घेवचो. भाव भयणीनो, जीं कोण तुमी मिसां भेटोवपाक सोदतात तीं मातशें आमच्या इगोर्जेच्या ऑफिसान येवन तुमची मिसां भेटोवची. फोनाचेर तुमची मिसां दिवची न्हू. मातशें कन्फ्युजन जाता मागीर जायतें. इगोर्जेच्या ऑफिसान येवन दिवचें. आमचें इगोर्जेचें ऑफिस उक्तें आसता दर दिसाक सकाळी 8 वाजता ते 12:30 वाजता. ह्या वेळा मदें येवन इगोर्जेच्या ऑफिसान तुमी तुमची मिसां दिवची म्हूण मागता. आयज आमच्या दोतोनीच्या भुरग्यांक 9:30 वाजता मीस जाल्या उपरांत ह्यो एक्टिविटीज जातल्यो. रोजरी मेकींग आनी इनॅक्टमेंट ऑफ बायबल पॅरेबल्स. तुमकां सगळ्यांक आमंत्रण आसा ह्या भुरग्यांच्या कार्यक्रमाक येवन भाग घेवंक आनी तशेंच तुमच्या भुरग्यांक फावो तो एनकरेजमेंट तांकां दिवचें पासत. ही कळोवणी खेरीत भाशेन सगळीं जीं कोण जेवण जेयतात तांकां सगळीं आयकात. जीं कोण जेवण जेयतात सगळ्या शेतकारांक आनी भाजी पालो रोयतल्यांक तशेंच शीतकडी जेवतल्यांक नुस्तें खातल्यांक दूद पियेतल्यांक ही कळोवणी आयज सांजेर 4 वाजता आमचे चिकाली पंचायत प्रेमिसिसान एक खेरीत म्हत्वाची जमात आमचे चिकाली यूथ फार्मर्स क्लब ही घडोवन हाडटात. गोंयचे फुडले पिळगे खातीर हांचे सांगता आमची गोवा एग्रीकल्चर पॉलिसी ड्राफ्ट पॉलिसी जी आसा हाचेर थोडीशी भासाभास करूंक म्हायती करूंक आनी आमचे थोडेशे निर्णय सरकाराक धाडूंक ह्या पासत सगल्यांनी येवचें. ही झगडी करपाक केस्तांवां करपाक न्हू, प्रोटेस्ट न्हू, रॅली न्हू. ही एक म्हायती दिवपाची म्हायती घेवपाची आनी तुमचें मन घेवपाक आनी तें आमच्या सरकाराक धाडपाक. कित्याक सरकारान मागलेलें आसा. तर सगल्यांनी 4 वाजता चुकयनासतना हे जमातीक हाजीर जावची आमच्या चिकालींच्या पंचायती लागीं. सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचे आशिर्वाद घालूं. वचून यात. जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. Hymn number E6, page 80. E6. मातशें रावचें. लग्नाची चीट लग्न जावंक मुखार सरता. रॉय एडवर्ड तोरकाटो पेरेरा तो पूत सावियो आंतोनियो मारियो तोरकाटो आनी फेर्नांडीस पेरेरा आनी आना एस्पिक्रासिया पिएदाद दे रोजारियो फेर्नांडीस पेरेरा हांचो रावता वास्को दे गामा. लग्न जावंक सोदता जेमी मर्लिन फेर्नांडीसचे लागीं ती धूव जुआंव सेबॅस्टियन फेर्नांडीस आनी मारिया फेर्नांडीस हांची रावता चिकाली. तांचे मदें लग्न जावंक कसली आडखड आसल्यार सांगून दिवचो कायदो लागता आनी त्याहून चड तांचे पासत मागूंक आमकां सगल्यांक कायदो लागता.